मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मनयलो दसरो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संचलनात वांटो घेवन गोंयकारांनी मनयलो दसरो पारंपारीक पद्धतीन। नावावेल्यान मडगांवां झगडी, आझाद नगराचें नांव परत बदलले बाबू नगरी, बाबू आसगांवकारान दिलो तेको, दिगंबराचो उलोवपाक न्हयकार। विरोधी पक्षात पावतकीर विजय सरदेसाईन सुरू केले आत्मपरीक्षण, भाजपा सरकाराक तेको दिलो ते चुकले काय कितें? ओपाचे उदक परत एक फावट जाले रेब्याचे, PWD म्हणटा ते पावसाक लागून, पूण सामाजीक वावुरपी म्हणटात हे मायनीचें उदक। येवकार, हांव शिवेंद्र तारी, पळयात खबरो विस्तारान। सबंद गोंयभर मंगळारा दसरो पारंपारीक पद्धतीन तशेंच व्हडा उमेदीन मनयलो। दसऱ्या निमतान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान दिवचल शारांत संचलन केलें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हातूंत वांटो घेतिल्लो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान दसऱ्या निमतान शांतादुर्गा हायस्कुलात संचलन केले। ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत RSSच्या कपड्यान दिसून आयलो। सभापती राजेश पाटणेकरय हाजर आशिल्लो, पूण साद्या कपड्यात। तेच बराबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान कुंकळे संचलन केले। पळयात ही काय खिणचित्रां। MSc B.Ed पर्यंत त्यांचे शिक्षण त्यानंतर ह्या दसऱ्या उत्सवाच्यो सगळ्या गोमंतकीयांक हार्दिक शुभेच्छा। आणि या दसऱ्याच्या निमित्तान म्हणजे शस्त्रपूजन करतात। सगळ्यात पहिल्यात आम्ही जसे म्हणता की शेतकरी असतलो, कष्टकारी समाज असतलो, हे सगळे आपल्या शस्त्राचे पूजन करून फुडले येवपी दिवाळी आणि बाकीचे सण उत्सव साजरे करपाक तयारी करता। पारंपारीक उत्सव करपी सगळ्यांनी आपल्या शस्त्राचे पूजन करून आपलो पारंपारीक व्यवसाय हो गोंयांत रुजपाक जाय। आणि तोच पारंपारीक व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात जर चल्लो जाल्यारूच म्हाका दिसता गोमंतकीयाची खऱ्या पद्दतीत आमी म्हणटले की दसऱ्याची सुरवात ही नेटान जाल्ली आसा आणि ही काळाची गरज आसा। शस्त्रपूजन करून आमी मोठ्या प्रमाणात आपल्या पारंपारीक व्यवसायाक सुरू करप आणि ते करतले सगळे गोमंतकीय इच्छा व्यक्त करता। दसरो सुखाचो, समृद्धीचो आणि आनंदाचो सगळ्या गोमंतकीयांक वयचो ते सगळ्यांक मागता। दसऱ्या निमतान लोक आपल्यो गाडयो आणि दुकानां फुलांनी सजयतात। ह्या निमतान पारंपारीक फुलां विकप्यांक मातशे चड पयशे मेळटात, पूण हालीसरा कांय जाण दसऱ्या दिसा येवन बाजारात फुलां विकतात। देखून पारंपारीक विक्रेत्यांक ताचो त्रास जाता। आज सद्याक 150 रुपया विकूंक लागला आमी। रेट वाडलो, आयज रेट तेच विकता आमी। 2-3 दीस आतां जाले तेच रेटीन विकता। कित्याक म्हणल्यार हांगा बसला, थंय बसला, सगळ्या कडेन रस्त्यार बसला आनी आमी बाजारकार तेंचें तोंड पळोवंक बसला। पळयात गोंयभर मनयल्ल्या पारंपारीक दसऱ्याची ही काय खिणचित्रां। फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक, कुंकळच्यान रमेश नायक रावत, दिवचलच्यान महेश गोवेकार, पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि इर्शाद शेख। उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकाराच्या समर्थकांनी मंगळारा मडगांवां वेगळेच तरेन दसऱ्याचे सिमोल्लंघन केले। फाटली 13 वर्सां आशिल्ले आझाद नगरी हे नांव बदलून परत बाबू नगरी केले। मडगांवचो आमदार आणि विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हाजेर उलोवपाक तयार ना। मात पेडणेचो आमदार बाबू जो रावता मडगांवां ताणें मात हे नांव बदलपाक पुराय तेंको दिला। पळयात हो राजकी दसरो। बाबू आजगांवकार नगरसेवक आशिल्लो तेन्ना 1996 वर्सा बाबून भायल्यान येवन मडगांवां स्थायीक जाल्ल्या कामगारां खातीर 135 प्लॉट घेवन ही वस्ती उबारिल्ली। नव्या रेल्वे स्टेशना कडेन वता त्या रस्त्यार राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमा मुखार। तेन्ना सावन लोक ताका बाबू नगरी म्हणटाले, पूण भाजपात आशिल्लो दिगंबर कामत पर्रीकराचें सरकार उडोवन काँग्रेसीत आयलो आणि 2006 वर्सा मडगांव नगरपालिकेन अनौपचारीक पद्दतीन थारायले हे वस्तेक आझाद नगरी म्हणप। आता दिगंबर कामत काँग्रेसीतच आसलो तरी बाबू भाजपात गेला। देखून दसऱ्याचे आदले राती अस्कीत वस्तेत नवे बोर्ड लागले, बाबू नगरी, आणि लोकांक दसऱ्या दिसा जेवणय दिले। बाबू नगरी ती बाबू नगरीच न्ही, दिली कोणे, स्टेट अलॉटमेंट केलो कोणे, रिहॅबिलिटेशन केलें कोणे, ह्या लोकां खातीर हांव जेलीन सुद्दां पडलो, पण तांकां न्याय मेळून दिली। कमीत कमी 135 प्लॉट आणि तांकां बांदून दिली घरां। अकस्मात
हो मडगांवचो आमदार थंय वयता आनी अकस्मात कब्जो करता पुलिसांच्या फोर्सान, पुलिसांचो भंय दाखोवन आनी आपलो थंय नांव चेंज करता, बोर्ड चेंज करता. पण जे लोकांच्या मनान आहा ते केन्ना भायर वचूंक शकना. पयलीं कितें म्हूण आसलें तें नांव कितें म्हूण आसलें पयलीं? हर एक एड्रेस दिलो बाबू नगरी म्हणून थंय बँक बुकाचेर. तर मागीर तेच्या फाटल्यान कितें नांव जालें थंय? थंय अकस्मात तेणें येवन थंय फोर्सान, पुलिसांच्या फोर्सान तांकां जबरदस्ती भिवन तांकां कब्जो केलो आनी थंय नांव घातलें आझाद नगरी. केन्नाची गजाल ही आतां? ही आतां तुगेली तो जेन्ना म्हाका दिसता बाय इलेक्शनच्या नंतर तेजें बाय इलेक्शन जालें तेजें 2007 काय 7 त्या वोटिंगा खातीर जे आसात पळय दिगंबर वोटिंगा खातीर तेंचे बरोबर आसात, मनांतल्यान ना. गोवा 365चो खबराकार हे वस्तेत गेलो तेन्ना ताका हाचेर वेगवेगळी मतां आयकूंक मेळ्ळी. कांय जाण बाबू नगरीक तेंको दितात जाल्यार कांय जाण आझाद नगरीक. ते भायर खूब जाणांनी आमकां अधिकृत डॉक्युमेंट दाखयले. बँकेचें पत्र, इन्शुरन्साचें पत्र, आधार कार्ड आनी मतदानाचें कार्ड लेगीत. सगळ्यांचेर पत्तो आसा बाबू नगर. पळयात. आतां आझाद नगर म्हणून जालां, पयलीं बाबू नगरी आशिल्ली. ते आहा तेच जावपाचें. बापाचें नांव केन्ना चेंज जावपाक जाय. आतां म्हजें बापाचें नांव आशिल्लें म्हणून हांव चेंज करपाक शकता, चेंज करपाक शकना. मागीर हेगे नांव कितें चेंज जावपाक जाय. बस्ती बिस्ती तेंच्यान तो बाबूच केल्लो न्ही पयलीं स्टार्टींग. मागीर तेंच्यान हे बारीक बारीक भुरग्यां लागून रोखडे केल्यार मागीर आमगे चेड्याक मागीर 4 भुरग्यांक भितर उडयले. कोण येयलो ना सोडोवपाक. नांव चेंज केलें तें आमी केलें ना, कोण केलें तें आमी फाल्यां पळयतले. अशें आहा तें नांव कितें आहा तें फाल्यां पळयतले. कित्याक म्हणून आज आमचो दसरो आसा, दसऱ्याक लागून आमी कांय केलें ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. सत्तेवेल्यान निखळावन विरोधी बाकाचेर धुकळीत चावन आता गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आपणाकूच विचारूंक लागला. भाजपा सरकाराक तेंको दिवन आमी चूक केली काय कितें? मुख्यमंत्री म्हूण मनोहर पर्रीकाराक आनी उपरांत डॉक्टर प्रमोद सावंताकय ते बी मुख्यमंत्र्यान नव्यान मिशन सालसेत सुरू करपाची घोशणा केल्या ते फाटभुंयेर. नवरात्रा निमतान गोवा फॉरवर्डान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत सोमारा राती विजय आपल्या करण्याचेर उक्तेपणान उलयलो. पयलीं आपणे केल्ल्या कामाचेर उलयलो आनी मागीर हाचेर. ताका खंय अजून ह्या प्रश्नाच्यो जापो मेळिल्ल्यो नात. दुसरे वटेन भाजपाक तेंको दिवपी साश्टीकारांचो ताचे वयलो रागय अजून गेल्लो नात. सत्तेत आसतना ताणें भाजपाक दिल्ल्या तेक्याचें सदांच समर्थन केल्लें. पूण उपरांत काँग्रेसीचे 10 आमदार भाजपात वतकीर डॉक्टर प्रमोद सावंतान विजय आनी ताच्या हेर 2 मंत्र्यांक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्ले. बीजेपी बरोबर गेलो, सरकार केलो म्हणून म्हाका लज दिसता. पूण प्रश्न म्हज्या मनात 2 आहा. एक प्रश्न असो आहा की मनोहर पर्रीकाराक आमी सपोर्ट केलो ही चूक जाली काय, हो पयलो प्रश्न. आनी म्हाका अजून उत्तर मेळूंक ना. दुसरें अशें की मनोहर पर्रीकार जेन्ना भायर पडलो तेन्ना आमी सपोर्ट फाटल्यान घेवंक जाय आशिल्लो काय, आनी नव्या मनशाक सपोर्ट करूंक जाय नाशिल्लो काय. कित्याक खूब कडेन फेसबुकाचेर बी म्हजेर अटॅक जाता की पर्रीकाराक सपोर्ट करता जाल्यार तो भायर पडलो तेन्ना तो कित्याक सपोर्ट कंटिन्यू केलो. होय प्रश्न म्हाका पडटा आनी हाचें उत्तर केन्ना तरी येवंकूच जाय. कितलेंच अवॉयड केलें जाल्यार आमी फक्त नजरअंदाज करता, निग्लेक्ट करता अशें जातलें. तशें जावंक फावना. उत्तर फेस करचें पडटलें. विश्वासघाताचें जें कितें बींग आहा तें हे 2 उत्तरांचेर आहा आनी हें उत्तर आमकां रोखडेंच मेळटलें. हें ना जाल्यार महाराष्ट्राचें इलेक्शन जावन नव्या वर्साक तरी उत्तर आमकां आसतलेंच. आनी नव्या वर्साक आमचो फुडलो रस्तो कितें आहा तो आमकां क्लियर कळटलो. आनी तो रस्तो आमी तुमच्या आदारान, देवीच्या आशिर्वादान आमी फुडें वतलेच. वी वील टेक गोंयकारपण फॉरवर्ड. हाचेर प्रतिक्रिया विचारली तेन्ना मुख्यमंत्र्यान जाप दिवपाचें टाळ्ळें. विजय सरदेसायन कितें स्टेटमेंट केला पळय न्हय, म्हाका तेजेर कांय उलोवपाचें ना. तर हांव तुमकां एक निश्चित सांगता, हें सरकार स्टेबल आसा. हें सरकार आपलो पूर्ण कार्यकाळ जो आसा पळय न्ही हो पूर्ण करतलें हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा. म्हज्या बरोबर 27 जाणांची आमची भारतीय जनता पार्टीची टीम, तो अजून 3 जाण अपक्ष आमदार तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. त्या सगळ्यांचेर म्हाका विश्वास आसा. आनी कितें जाल्लें आसा, गोंयच्या जनतेक सरकाराचें काम हें आवडूंक लागना. सरकारांतले सगळे हांव मुख्यमंत्री म्हणून आसात, मंत्री म्हणून आसात, हे सगळे जाण बरें काम करतात. काही जाणांक बरें काम करतात तें पळोवनूच जाता. म्हणून तेज्या उपरांत सैर वैर जाल्या उपरांत कसल्याय पद्दतीचें स्टेटमेंट हे सदोदीत करीत आसतात. आतां ना म्हटल्या उपरांत तो स्टेटमेंट करतलोच न्ही, स्पायट ऑफ इयर. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फोंडेकारांक ओपा उदका प्रक्रिया प्रकल्पांतल्यान उदक मेळटा.
पूण अशें आसूनय फोंडेकाराच्या नळाक मंगळारा रेबो मिश्रीत उदक आयलें. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून हे रेब्याचें उदक आयिल्ल्याचें PWD म्हणटा, पूण समाज वावुरपी म्हणटात हें मायनीचें उदक. ओपा प्रकल्पांतल्यान फोंड्या आनी तिसवाडी तालुक्याक उदकाची पुरवण जाता. हो एक्चुअली प्रोसेस जो आहा पळय न्ही, हो खूब वर्सां पासून चलत येयल्लो आसा. हे फक्त ह्या वर्साचेच न्ही, अशें जायते वर्सां पर्यंत हे चालू आसा तांबडें उदक सोडप. आनी हे सगळे मायनिंगेची स्लरी ही सगळी जी पावसाचे निमित घेवन सोडप आसता. आनी फक्त वायट एकाच गजालीचें दिसता की आज जो पार्शेकारान जो स्टेटमेंट केला की ते चड पावसाक लागून खंय तशें उदक जाल्लें आसा, ही दिशाभूल कोणाचो स्टेटमेंट आसा हो. कित्याक असोच 15 वर्सां पयलीं अशेंच आमकां निमी सांगताले की अति पावसामुळे पाणी दूषित म्हणून. पण जेन्ना आमी रमेश गावसाच्या अंडर हांवेन आनी प्रकाशान आमी जेन्ना गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डा कडेन कंप्लेन केली, जेन्ना पोल्युशन बोर्डान त्या मायनिंगांची रेड मारली, तेन्ना एक मायन रेड हँडेड सापडली. तेन्ना मायनिंग सरी न्हंयेन सोडटा आसतना. आतां हें जर पावसाचें उदक तांबडें जालें, व्हाळाचें येता तें निवळ कशें आसा, तें बीन तांबडें येवपाचें आशिल्लें. पण व्हाळांतल्यान जें उदक येता पळय न्ही, तें निवळ आसा. फक्त न्हंयचें येता जें वयल्यांतल्यान मायनिंग पिठा कडल्यान तें तांबडें आसा. Our reporter Kishan Naik from Ponda. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयकारांनी पारंपारीक उद्देग परतून सुरवात करचे, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आवाहन केलां. पारंपारीक उद्देग करप्यांक सरकार मजत करतले अशें आश्वासन ताणें दिलां. कदंब महामंडळ 50 इलेक्ट्रीक बशी घेतले अशें ताणें सांगलें. 39व्या वर्धापन दिसा निमतान कदंब महामंडळान शस्त्रपुजा आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. सगळे पारंपारीक व्यवसाय जे आसा हे पूर्णता बंद जाल्ले आसा. ह्या दसऱ्याच्या निमित्तान हांव शुभेच्छा दिता आसतना सांगतलो की सीमो उल्लंघन करपाची गरज आसा. पारंपारीक व्यवसाय परत एकदा सुरू करपाची गरज आसा. हांव सगळ्या गोंयकारांक आवाहन करता की त्याच नेटान त्याच जोमान परत एकदा सगळे आपले पारंपारीक व्यवसाय हे सुरू करात. सरकार तुमच्या बरोबर आसा. कॉर्पोरेशनांतल्यान आमकां कितलो इन्कम जातलो हो म्हत्वाचो ना, बट त्या कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान आमी शेवटच्या मनशाक कशी सोय दिता ही आमच्या खातीर म्हत्वाची आसा. आनी ताकाच लागून कदंबा कॉर्पोरेशन जे आसा हे आमी अजूनय नेटान चलयता. आनी हाज्याय फुडें तांकां जें सहकार्य जाय तें सरकार सदोदीत करीत आयिल्लें आसा आनी हाज्याय फुडें करतले. कदंबा कॉर्पोरेशनान एक जो संकल्प केला की तांच्यांनी म्हटलां की 50 बसीस तांच्यो इलेक्ट्रिकल येता. कालांतरान गोंयांत फुडल्या 5 वर्सांनी आमकां पोल्युशन जें आसा हें पूर्णता कमी करपाक जाय, झिरो डावन करपाक जाय. आनी ते झिरो डावन करते आसत जाल्यार इलेक्ट्रिकल व्हेकल इज मस्ट. फुडल्या 5 वर्सांक कदाचित कदंबा बसीसूच न्ही, प्रायवेट बसीस आमच्यो व्हेकल ह्यो सुद्दां इलेक्ट्रिकलाचेर वयतल्यो. ताका सहकार्य तुमचे लोकांचें लागतलें. सर्वीस जेन्ना आमी म्हणटा आमी सर्वीस तुमकां दिता, तुमच्या कडल्यानूय सहकार्याची अपेक्षा आसता, लोकां कडल्यान सहकार्याची अपेक्षा आसता. सरकार सदोदीत मदत करीत आसता, लोकांनीय सरकाराक मदत करपाक जाय. खंय तरी कदंबाची तिकेट 50 पयशे वाडली म्हणून आमी स्ट्रायकार वयतले किंवा कदंबाच्या बद्दल नेगेटीव उलयतले हें उलोवंक जायना. कितलींशींच वर्सां तांकां एफोर्डेबल जायनासतर तांच्यांनी आपूण फायदो करिनासतर सर्वीस दिल्ली आसता. त्या खातीर खंय तरी फाल्यां सकाळीं ट्रान्सपोर्ट म्हणजे इलेक्ट्रिकल बसीस आयल्या उपरांत कदाचित म्हणजे तांच्यांनी थोडो जरी रेट वाडयलो आसत जाल्यार लोकांनी सहन करप अत्यंत गरजेचें आसा. कारण आमी म्हाका दिसता पोल्युशनाच्या बाबतींत सतर्क आसप अत्यंत गरजेचें आसा. हांव तांचें अभिनंदन करता की तांकां 50 बसीस नवीन येता आनी कालांतरान तांकां 100-150 नवीन बसीस येतल्यो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. उस्कय पालयेच्या वखदां सांठोवन दवरपाच्या गुदावांक मंगळारा अचकीत उजो लागलो. ह्या उज्यांत गुदावांत सांठोवन दवरिल्ल्या वखदांचो लासून गोबर जालो. शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागलो आसूं येता असो अदमास आसा. घडणुकेची माहिती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारून उजो पालयलो. ह्या उज्यांत 1,25 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे गुदावाचो धनी विष्णू शेटगांवकारान सांगले. सकाळी उठून आमकां कॉल येयला फ्रॉम द पॅकिंग कंट्रोल रूम एट गुदांगाक dealing in pharmaceutical items uzo petlo. Immediately a turnout was done by Sri Ashok Bharat, sub officer along with the duty crew. Spotter पावन थिंगा गमले की उजो मेजर हा. So immediately second turnout आमी केले and for headquarters vehicles. Now
when we reach on the spot, the structure is ground plus 1 floor structure belonging to two brothers. One is Shekhar Shedgaonkar on the ground floor, and on the first floor is Vishnu Shedgaonkar. We could manage to save the ground floor pharmaceuticals items, but on the first floor it was totally gutted in the fire. The cause of fire, he is saying that on the first floor the exhaust fan had caught fire, and from there it spread. So, but we were writing to the electricity department to give us whether the cause of fire is due to short circuit, and to the police department on the point of view whether it's an arson case. But I have asked him that if he has got the NOC to please produce us the NOC copy. But I strongly feel that NOC has not been issued by the department. किती बॉम्ब यूज केले? We have used 2 vehicles, one from headquarters and additional vehicle of marks of explosion. So total 3 vehicles were in attendance for firefighting operation. मागे त्याच्यापर्यंत त्यांनी फायराक पळयल्यान फायर येयली. ऑलमोस्ट स्टॉक सगळो 1 कोटी वयर 1 कोटी 20-25 लाखाचो सुमारे आणि जर बाकीचे काय ना ऑलमोस्ट उजो कसं शॉर्ट सर्किटाक लागून ते शॉर्ट सर्किट हे जावन पालयेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. महापालिका मांडवी न्हंयेंतल्यान कॅसिनो भायर व्हरतली. कॅसिनो दुसरे कडेन वचपाक तयार जातले. 7य कॅसिनो बोटींच्या वेवसाय परवान्यांच्या नूतनीकरणाचो थाराव महापालिकेन सोमारा घेतलो. मांडवी न्हंयेंतल्यान कॅसिनो भायर व्हरतलो ह्या आश्वासनाच्या आदाराचेरच बाबुशान पणजेची पोटवेंचणूक जिखिल्ली. तशेंच सद्याक बाबुशाचेच पॅनल महापालिकेत आसा. पणजे महापालिकेची सोमारा बसका जाली. कॅसिनो ट्रेड लायसन्सचे आमी आज रिझोल्युशन घेतले की 7वी कॅसिनोचे ट्रेड लायसन रिन्यू करपाचे ना. जे रिन्यूवल तेंचे आतां येता ते मार्चान आसतले ते आमी तेंचे रिन्यू करपाचे ना. रिझोल्युशन युनियनिमसली पास जाला. ह्यान फुड्या सरकारी बिल्डिंग्यो आणि सरकारी क्वॉर्टर्सात रावप्यांकूय घरपट्टी फारीक करची पडटली. तशेंच तांचो कोयर उखलून व्हरपा खातीरय तांकां पयशे फारीक करचे पडटले. गव्हर्मेंट ज्यो बिल्डिंग्यो आसा, गव्हर्मेंट ज्यो ऑफिसां आसा, गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आसा तेंचे आमी हावस टॅक्स आमी तांकां हें करतले. आनी जी गार्बेज आमी कलेक्ट करता क्वॉर्टर्सान, गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्सांनी हेज्या पयलीं आमी 1 रुपया रिन्यूवल घेनासलो. तांकां आमी एक डेडलायन आतां मिटींग ठरयला. आमी नोव्हेंबर पर्यंत तांकां डेडलायन दितले आमी. तेज्या भायर जर समज ते गार्बेजीचे पयशे वना तेंचे आमी गार्बेज लिफ्ट करपाचें बंद करतले. पे पार्किंगेची निविदा बेगीनच जारी करतले अशेंय ताणें सांगलें. पे पार्किंग तुका सांगला पळय, पे पार्किंग सगळो ड्राफ्ट जो हें आसा पे पार्किंगेचे टर्म्स एंड कंडिशन आसा ते सगळे रेडी आसा. फक्त कमिशनरान ते आपल्याक मातशें वाचपाक जाय म्हणून ते दवरला. ह्या 2 दिसांनी टेंडर जातले. हेतून आमी न्यू कंडिशनां कशी आसा की 50% तेणें बँक गॅरंटी दिवंक जाय टोटल वर्साच्या पेमेंटाचेर. बेस प्रायस आमी 35 lakhs फिक्स केला. 35 लाखाचेर तेणें 50% तेणें बँक गॅरंटी दिवंक जाय आनी 2 म्हयन्याचेर तेणें एडवान्स पेमेंट करूंक जाय. रेजिडेन्सर आसा तांकां ओल्ड बिल्डिंग आसा ज्या जाग्यार पार्किंग ना त्या बिल्डिंगेन तांकां आमी एका गाडयेक हावस टॅक्स दाखयल्या उपरांत तांकां आमी एक गाडयेक आमी पास दितले. तेज्या खातीर ताका आमी चार्ज करचे ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गांवांतलो सैम ही गोंयची सोबीतकाय. ती नश्ट जाली जाल्यार गोंय नश्ट जातलें. तेन्ना गांवच्या लोकांनी गांवची सोबीतकाय तिगोवन दवरची असो उलो विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन मारला. म्हालगडो पत्रकार आणि साहित्यीक सुरेश वाळवेच्या 70व्या वाडदिसा निमतान जाल्ल्या सुवाळ्या वेळार दिगंबर कामत मुखेल सोयरो म्हणून उलयतालो. दिवचल शारा भायर आशिल्ल्या ताच्या व्हाळशी गांवांत दिगंबर कामत आनी तरुण भारताचो संपादक किरण ठाकुराचे हस्तुकी वाळवेचो भोवमान जालो. ह्या वेळार ताचे वयली खाशेली पुरवणी आनी वाळवेचो तयार केल्लो पुतळोय ताका भेटयलो. लोकांसाठी अनेक वेळेला सूचना करून अग्रलेखाद्वारे सरकारला त्यांनी अनेक सुधारणा करायला भाग पाडले. अनेक पत्रकार तयार केलेले आणि नवप्रमेने चांगले संपादक केले. खरोखर लिखाणामध्ये एक धाक असलेले संपादक आणि पत्रकार मी 100 वर्ष जगायला तयार आहे. तुम्ही सगळे असले पाहिजे. त्याचं जाणणं करता आहे आणि मजा आहे. भांडूया सगळं करूया काम सुद्धा करूया. आमचं नाव भांडणं होत नाही त्याच्यात होत नाही. मतभेद होता. 2 माणसं म्हणजे मतभेद
एकाच भट्टीतून काढलेले हे काय ते साचेबद्ध हे नसतं. सुरेश माने सारखं हे काम करता असताना खंयच राजकीय अॅम्बिशन घेऊन असताना काम करता अशें मनशाक आयच्या आधुनिक समाजात मेळपाक डिफिकल्ट जाता. आणि सांगले गावात गाव एकदम बरो नैसर्गिक सौंदर्यात प्रतिभा अशें आमी वर्णन करपाक जाता. म्हणजे अत्यंत एक वेगळें वातावरण या गावात येतकीर आता कोणी तरी म्हणलें की गाडयांनी पार्किंग जाता गावात पार्किंग जाता कोणा खाली पार्किंग गावात चलून येवपाक हांव त्या म्हणटा हांव खंय गाडी थांबयली हांव चलून आयलो पाहिजे म्हणून तुवें म्हाका गाडी नाका गांवाचें नैसर्गिककरण आनी गांवाचें नॅचरल जें आसा तें ज्या दिसा पेड्ड्यार जातलें त्या दिसा गोंय कामार जातलें अशें म्हजें मत. गांव हें गांव उरपाक जाय. गोवा इज नोन फॉर इट्स ब्युटिफूल विलेजीस अशें हांव मानता. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. एनसीसी कॅडेट्सांनी प्रशिक्षणाचो भाग म्हूण भारतीय तटरक्षक दलाची भेट घेतली. एनसीसीच्या 47 भुरग्यांनी तटरक्षक दलाच्या समर्थ बोटीक सोमारा भेट दिली. भारतीय तटरक्षक दलाविशीं म्हायती दिवप इतलोच हे भेटीचो उद्देश नाशिल्लो, जाल्यार दर्यांतल्या आव्हानां विशीं म्हायती दिवन सैनीक भरतीत वांटेकार जावपा खातीर भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळचें ह्या उद्देशान हे भेटीचें आयोजन केल्लें. A visit of NCC cadet has been organized on board Indian Coast Guard ship Samarth under the aegis of Coast Guard District Headquarter 11 Goa. Apart from showing the ship, these NCC cadets have been delivered with lectures and presentation so as to make them aware of the various Coast Guard charter of duties which Indian Coast Guard is entrusted with. These NCC cadets seems to be very enthusiastic on board. Indeed, such visits do motivate these children to join the armed forces and also facilitate in imbibing the feeling of nationalism. मजगती बांबोळेच्या रोजरी हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी सोमारा वास्कोच्या वाडे तळ्यात राफ्टिंगेचो अणभव घेतलो. Our main aim is how to prepare children or a Scouts guide to face the difficulties. Sometimes there are this thing is the floods are there, how they can prepare their own raft and they can move on. That is one. Second thing, what we are trying to do is the fear of water. Once they are this thing, they come to know what is the exact what fear is there. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.